नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो। काणकोणा विजया पागीच्या बलात्कार खून केशीन आरोपी धरलो। राम भरोसे नावाच्या बिहारी तरणाट्याक अटक। डीआयजी म्हणटा आरोपी गुन्यांव मान्य, 12 दिसांचो रिमांड। आयज फाल्या 2 दीस देशभरातल्या 10 लाख बँक कर्मचारी संपार। बँकांचे व्यवहार बंद। कर्मचारी मागतात पगार 20% वाढवून। प्रायव्हेट कंपन्यांक बँकिंगांत विरोध। मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार पर्रीकारान दिल्ली वचप योग्य। शिक्षण माध्यमाचेर निर्णय घेवचे पयलीं पर्रीकारान भारतीय भाषा मंचाक घेतिल्ले विश्वासान, पार्सेकराचो दावो। लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय आनीक 14 दीस वाडयली। जामिना खातीर तेजपाल हायकोर्टांत। धारगळे सुके कुर्णा दोंगर कापून रातयां मायनिंगाचेर बाउन्सर, लोकांक बंदी। पुलीस मायनिंग अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादान सगळें चल्लां म्हूण वावुरप्याचो आरोप। आणि गोयच्या 51 ज्येष्ठ कलाकारांचो सरकारान केलो कला गौरव। संगीत, नाटक, तियात्र, साहित्य, भजन आणि हेर मळावयल्या कलाकारांक पुरस्कार। खबर विस्तारान। काणकोणा तारीवयल्या विजया पागीच्या बलात्कार आणि खुनाचे केशींत 10 दिसां उपरांत क्रायम ब्रांचीन एकल्याक धरलो। राम भरोसे नावाच्या 20 वर्षाच्या बिहारीक पुलिसांनी आयतारा अटक केली। विजयाचो मास्तीमळ जंगलांत खून जालो। त्याच वाठारांत आयटीआयक तेकून भाड्याच्या घरांत तो रावता। नुस्तें घेवन ते वाटेन यो वच करतले विजयाचेर खंय तो दोळो दवरून आशिल्लो। आरोपीन गुन्यांव कबूल केला अशें डीआयजी ओपी मिश्रान मिडियाक सांगले। शेनवारा फांतोडेर ताका धरलो। ताका 12 दिसांच्या रिमांडार घेतला। 9 दिसांच्या चौकशे उपरांत निमाणे क्रायम ब्रांचीन काणकोणा विजया पागीच्या खून प्रकरणात आरोपीक आयतारा धरलो। पीडित विजया पागीचो बलात्कार आणि खुना खातीर बिहारी कामगार राम भरोसेक भितर वडयला। Yesterday night, the team was able to locate that person, and during sustained interrogation, he disclosed regarding commission of this offence. He has been formally arrested by the team. He was medically examined today. 20 वर्सांचो राम भरोसे मूळ बिहारचो। काणकोणा तो फाटले कांय महिने कामाक आसतालो। पुलीस सांगता त्या कोतान फाटले 4 महिने तो गोंयांत आसा। काणकोणा आयटीआय लागसर तो रावतालो। विजयाचे त्या वाठारात नित्याक नुस्तें घेवन यो वच आसताले। तिचेर तो नजर दवरून आशिल्लो अशें डीआयजी ओपी मिश्रान मिडियाक सांगले। He is illiterate. He came to Goa 4-5 months before only, and he has been working here as a labor in the nearby locality. The deceased was also sexually assaulted. So initially the motive of the accused was to sexually assault the victim, and during the process of this only the lady has died because he smothered her, and later on in that process she died. राजबाग तारीवेले विजया पागीचो 31 जानेराक मस्तीमळ जंगलात खून जाल्लो। पोस्टमार्टम रिपोर्टा प्रमाण तिचेर बलात्कार करून तिचो खून केला म्हणपाचें स्पष्ट जाला। सुरवातीक पुलिसांकडेन चड पुरावे नाशिल्ले, पूण उपरांत घडणूक सुवातेर मेळिल्ल्या फॉरेन्सिक पुराव्यांतल्यान पुलीस आरोपी मेरेन पावले। The initial inspection of scene of crime, the autopsy report which we received, and other important facts which emerged during the preliminary inspection of scene of crime, it emerged that the identity of the accused is not known in this case, and the angle of investigation was very wide. एक राम भरोसे मांजी म्हणून ही इज रेसिडेंट ऑफ पटना, तो हांगा काम करतालो। ताका सकाळी अरेस्ट केला। आता तो ताका मेडिकलाक जाल्या उपरांत ताका रिमांड प्रोड्यूस करून फर्दर इन्वेस्टिगेशन केलो। तो खंयचो? इज फ्रॉम पटना। कामां आसतालो? काम करतालो। ते इंटेंशन कितें कळ्ळां? इंटेंशन बी आतां दॅट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आनी कोण आसा अशें काय एकटो? सद्या एक धरलेलो आसा, ओन्ली 1 पर्सन इज देयर।
आनी कितें तो कितें सांगतलो अशें न्ही कन्फेस केल्लें. आयतारा राती आरोपीक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार उबो केलो. रिपोर्टर मुकेश कुमार, मयूर नायक आनी दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. देशभरातल्यो नॅशनलायज बँको आयज आनी फाल्यां बंद आसतल्यो. ह्या बँकांचे 10 लाख कर्मचारी आनी अधिकारी संपार गेल्यात. बँकांच्या मॅनेजमेंटांनी थारायल्ली 10% पगार वाड तांकां मान्य ना, ते 20% मागतात. खाजगी कंपन्यांक बँकिंग उक्ते केल्ले बँकिंग युनियनांक नाका. एटीएमां सोडल्यार बँकांचे नित्याचे वेव्हार आज फाल्यां अशे बंद उरतले. गोंयची बँक युनियनां संपान वांटेकार जाल्ल्यान गोंयांतूय 2 दीस हीच परिस्थिती आसतली. पगार वाडोवन दिवचो ह्या मागणे खातीर खर आंदोलन करपाचे बँक कर्मचाऱ्यांनी थारायला. 20% पगार वाड मेळची अशी बँक कर्मचाऱ्यांची मागणी आसा. मात वेवस्थापन 10% पगार वाड दिवपाक तयार आसा. खाजगी कंपन्यांक बँको काडपाक दिवचे न्ही अशें बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आसा. अधिकारी आनी हेर कर्मचारी मेळून सुमार 10 लाख कर्मचारी ह्या संपात वांटेकार जाल्यात. बँक कर्मचारी युनियनाच्या संयुक्त मंचान इंडियन बँक असोसिएशनाक संपाची नोटीस दिल्या अशें स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधिकारी संघटनेचो अध्यक्ष BK अवस्थीन सांगले. गोंयांतले सगळे बँक कर्मचारी 2 दिसांच्या ह्या संपात वांटेकार जाल्यात. Our last wage settlement expired in November 2012, and since then our charter demand is pending. And for such a long time, there is no response from the government. Initially, when we gave last call for one-day strike, management came with an offer of 5% increase. Thereafter, they increased it to 9.5 and 10%. And this 10% demand is very low according to the bank employees and officers. We are demanding 32% increase. And since no decision has been taken, these 9 unions have given a call for this 2-day strike on Monday and Tuesday. And mainly all the nationalized banks and all the private banks would be affected by this 2-day strike. And we had hoped that the government would try to resolve this demand which is pending for quite some time. Mainly nationalized banks and private banks, not corporate banks. Corporate banks will be working. ATMs would be affected to some extent because of money has to be filled up in ATMs, no? But it will not be totally closed. People will have the benefit of ATMs, but to some extent it would be affected. आर्थिक मंदीक लागून बँकांची आर्थिक परिस्थिती सध्या बरीच वायट आसा. बँकांची थकबाकी बरीच वाडल्या. फाटल्या 10 वर्षांत बँकांची परिस्थिती बिगडत चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार पर्रीकारान दिल्ली वचप योग्य. ताची बुद्धिमत्ता आनी कळाशेचो थंय योग्य वापर जातलो. तो दिल्ली गेलो म्हूण हांगा अडचें ना अशें मत भलायकी मंत्री आनी BJPचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायला. तो प्रुडंटाच्या हेडान उलयतालो. विष्णू वाघाचें उलोवप घेवन बसपाचें न्ही. शिक्षण माध्यमाचेर निर्णय घेवचे पयलीं मुख्यमंत्री पर्रीकारान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक विस्वासान घेवन तांच्या कानार निर्णय घाल्लो अशें पार्सेकारान सांगलें. उघड जी टिका जाता पक्षांतल्याच आमदाराचेर तुमी म्हाका सांगात तुमचेर जितली विष्णून टिका केल्या तितली विरोधकांनी तरी केल्या न्ही. हांव तेचेर भाश्य केलां. तो BJPत अलीकडेच आसा. तो वेगळ्या वेगळ्या पक्षांसून आयिल्लो आसा. तिचो वेगळे वेगळे त्या भागांतल्यो त्या पक्षांतल्यो समूह आसतात त्यो. कॅबिनेटाच्या आदी 2 दीस त्या दिसा सुद्दां सकाळी, आदल्या दिसा रातकडे, आदल्या दिसा सांजेकडे वेगवेगळ्या घटकां कडेन एक 2-3 दीस बैठको CMाच्यो जायत. म्हणजे मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशना कडेन जाले, तशेंच भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जो जाल्लो ताच्या कडेन जाल्ले म्हज्या म्हायती प्रमाणे. आमचे पक्षांतले मित्र पक्ष आसात तांचे कडेन जाल्ले, पक्षा कडेन जाल्ले, पक्षाच्या आमदारां कडेन जाल्ले. पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन उलावणे जाल्ले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडेन सुद्दां चर्चा करतना तुम्ही पळयला? हांवें पळयला. आणि ही कॅबिनेट मिटींग जावच्या पयलीं फाल्यां जर सरकार आयलें दिल्ली, तुम्ही सिनियर लिडर म्हणटा डेफिनेटली पार्टी तुमकां कन्सल्ट करतली. तुमकां कितें दिसता पर्रीकारान दिल्ली बिल्ली वच्चें काय गोंयांत आसता बरा? जे पक्षाक जाय हें पॉलिटिकल उत्तर तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता तो विद्वान आसा. आतां ताचो बऱ्यापैकी राजकारणाचेर ग्रीप आयिल्ली आसा. बाय व्हर्च्यू ऑफ हीज नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स, बाय व्हर्च्यू ऑफ हीज परफॉर्मन्स इन द स्टेट, ज्या पद्दतीन ताणें डिलिव्हर केला त्या हाचे वयल्यान ताणें लोकसभेक कॉन्टेस्ट न जरी केलें
आनी सरकार केंद्रान आयले जाल्यार ताका मागणी निश्चित आसतली. आनी एक रिप्लेसमेंट आसा. हांव कोण टीव्ही विचारना सध्या. रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रोवर्सी कोणाक लागून कितें हें जावना न्ही, ओडून कांय उरना न्ही. लैंगीक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. कादय वाडोवंक सोमारा ताका पणजे कोर्टा मुखार उबो केलो. सत्र न्यायालयान जामीन न्हयकारिल्ल्यान तेजपाल सध्या हायकोर्टान गेला. ह्या सप्तकान एक वेळ ताचो अर्ज सुनावणेक येवं येता. तेहलकाचे एके चली पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 30 नोव्हेंबरा सावन तो कादयेंत आसा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसप.